गोयचे शिक्षण अशा लेवलाचेर पावला ज्या लेवलाचेर जे गोयचे सध्या जे भुरगे आसा ते असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स करपा लागल्या ज्या प्रोजेक्ट्सा बद्दल आमी केन्ना चिंतूच नाशिल्ले जावं हे प्रोजेक्ट गोंयान सुद्दां जावपाक शकता असो विचार सुद्दां आमच्या मनान येवं नाशिल्लो। तर आयज आमी आसा इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड टेक्नॉलॉजी गोवा मुरगांव हांगासरले जे स्टुडंट्स आसा तेंच्यांनी एक होवरक्राफ्ट केला। म्हाका दिसता होवरक्राफ्ट म्हणटकीच खुबश्या जाणांक खबर आसचें ना, पूण जेन्ना आमी दाखयतले तेन्ना तुमकां कळटलें की होवरक्राफ्ट म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें। आनी असो प्रोजेक्ट हांगासरल्या स्टुडंट्सांनी केला। कितलेशे कडेन तांच्या ह्या प्रोजेक्टाची तोखणाय जाता। तर आमी ह्या स्टुडंट्सा कडेन या तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया की हो प्रोजेक्ट करपाक तांकां कितले दीस लागले, तांकां गायडन्स कोणाचो मेळ्ळो आनी कशा तरेन तांच्यांनी हो जो तांचो प्रोजेक्ट आसा तो पुराय केलो। माझे नाव वेद तामसे आणि हो माझो प्रोजेक्ट मेट, हेजे नाव तेजस देसाय आणि हो मोहम्मद शेख आणि हो गौरव देसाय। आणि आमचो अनेकटो मेंबर मिसिंग आहा म्हटल्यार आयज ना तो, तेजे नाव शाल चोडणकर। हो आमी फर्स्ट प्रोजेक्ट थिंक करता आसतना आमी कितें केलें, केरळात फ्लड येता आनी कितें जाता खंय बाबा फ्लडिंग एरिया बी खंय फ्लड येयलो आनी आमी एज अ शिप बिल्डिंग स्टुडंट आमी इनिशिएटीव घेवंक जाय ते आमी असले कितें करूंक जाय की बाबा लोकांक रेस्क्यू करपाक जाय। दॅट्स वाय आमी हो आतां प्रोजेक्ट घेतला आनी आमी हेजेर काम केला। सो कितले दीस लागले तुमकां हे करपाक? आमकां हो 2 महिने सुमार लागले। 2 महिने ऑगस्ट स्टार्ट केले, ऑक्टोबर लास्ट वीक म्हणल्यार आमकां हेजो रिजल्ट गावलो। सो हो प्रोटोटायप सध्या फुडें तुमचो प्लॅन आसा तो आसा बेसिकली हे करपाक। सो कितलो कॉस्ट आयलो तुमकां सध्या हो करपाक? हेका सारको आमकां 35,000 कॉस्ट आयलो। 35,000। हय। सो आतां हिंगा आमी मेन कंपोनंट म्हटल्यार आमचे हिंगा हो ब्लोवर हिंगा हेचें काम कितें म्हटल्यार हो भितून हवा भरता। जेन्ना भितून हवा भरता ती सकयल्यान एस्केप जाता, जेच्या खातीर सरफेसा मदीं आनी आमचे हे जे प्लास्टीक आहा न्हू तेच्या मदीं एक सरफेस क्रिएट जाता, गॅप क्रिएट जाता, जेच्या खातीर सरफेस फ्रिक्शनलेस जाता, जी आमच्या ओवरक्राफ्ट आहा तेका फ्रीली मूव करपाक हेल्प करता। तेच्या मागीर हे दुसरे इक्विपमेंट म्हटल्यार आमचो फॅन हेका हे म्हणटा थ्रस्ट प्रोपेलर। हेजें काम कितें म्हटल्यार हो आमकां फुडें व्हरपाक हेल्प करता, सो दॅट मोशन फुडें वचपाक जाय। हो यूज केला आमी 52cc कटर मशीन, जेका आमी कन्वर्ट केला, जेचो शाफ्ट काडला जो चड लांब आसता तेका आमी कन्वर्ट करून धाकटो करून हे अटॅचमेंट बसयल्ली आहा। तेच्या सो हो एक्चुअली मोटर खंय यूज जाता? एक्चुअली हो कटर मशीन, हो ग्रास कटर मशीनाचो मोटर यूज केला तुमी। आनी म्हाका दिसता ते प्रोपेलराक तुमी एक बसयला ते म्हाका दिसता खंयचे तरी झाडां बी लायता ते कुंडेचे अशें कशें कितें। हेका वास ते म्हणटा। हां हे लायला कित्याक सो दॅट हेची वारो भायर धुकलपाची एफिशियन्सी वाडपाक, सो दॅट फोर्स बरो मेळपाक जावो फुडें वचपाक आमकां, तेच्या खातीर हे यूज केला। मागीर हिंगा प्लायवूड यूज केल्ले आहा, मरीन प्लायवूड, सो दॅट आमकां सरफेस मेळोंक जाय उबे रावपाक बसपाक, तेच्या खातीर नायलॉन फॅब्रीक ते स्कर्ट म्हणटा हेका। त्या उपरांत हिंगा एरोडायनामिक्स केल्ले आहा सो दॅट एअर कट जावपा खातीर। आनी हे आमचे स्टियरिंग गियर मेकॅनिझम। ओके। सो आतां बेसिकली ज्या वटेनच्यान तुमी टर्न करता तेच्या ऑपोजीट डिरेक्शनान तुमचे फाटले जो प्रोपेलर आहा तो टर्न जाता। हय। सो अकॉर्डिंगली तुमकां टर्न घेवपाक बीन इजी पडटलो। हय। ओके। सो हो जो तुमचो प्रोजेक्ट आसा हो दिसता म्हाका जमनीर आनी उदकान दोनी कडेन चलता। दोनी कडेन चलता। ओके। These are the holes arrangement that we have prepared below the skirt, and air escapes through these holes, and that makes the hovercraft hover above the surface. Over any surface, it requires just any surface, whether it is water, desert areas, sand, land, any surface. आमकां स्पॉन्सर्स केले बॉयसी कन्सल्टंट म्हणून कंपनी आहा पणजे, तेणी आमकां स्पॉन्सर केला ह्या ओवरक्राफ्टाक। आमचो टोटल कॉस्ट 35,000 जाल्लो। कंपनीन आमकां 24,000 स्पॉन्सर्स केले आनी आमी हेचो टोटल कॉस्टिंग केलेले आहा। मोटराक कितले लागता, प्रोपेलराक कितले लागता, अदर ब्लोवराक कितले लागता, ऑल द कॉस्टिंग करून आमी 35,000 टोटल अमावंट केल्लो आसलो। तेच्या उपरांत आमकां बॉयन्सीन स्पॉन्सर केले 24,000। जो खूप असो फ्युचर स्कोप आसा जितून आमी इम्प्रुवमेंट करून हो फुडें फ्लड एरियेन किंवा जे डिफिकल्टीज आमकां फेस जातले तेन्ना आमकां यूज करतलो। सो युजली हो जो स्कर्ट आसा तेच्या भितर जो लिफ्ट आसा तो लिफ्ट मातसो चड मेळपा जाय, जेजे कारणान आतां सद्या आमी फक्त प्लेन टरेनाचेरच चलोवपाक शकता, पूण असो रफ टेरेन किंवा वेवी जेन्ना आसता तेन्ना
तो जर लिफ्ट चड मेळत जाल्यार आमी तो सक्सेसफुली करपाक शकता. ताका लागून आमकां ब्लोवर कॅपेसिटी, इंजीन कॅपेसिटी हें सगळें वाडोवचें पडटलें आनी मागीर तो इन हावस आमी बिल्ड करपाकूय शकता. ही आयडिया युरोपियन कंट्रीजांनी आनी दुसऱ्या कंट्रीजांनी व्हेरी मच यूज केल्ली जाता. सो भुरग्यांनी ती आयडिया पयली आनी आमच्या कॉलेजीन जे कॉन्सेप्ट तांकां शिकयतात ते सर नरेशाचो हेल्प घेवन ती कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी हो डेवलप केलो आनी हांगा प्रॅक्टिकली एक होवरक्राफ्ट क्रिएट केलो. सो दीस इज अ व्हेरी गुड अचिवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टुडंट्स. सो सच बिजनेस आयडियाज can come into effect if there is a proper support. So it's a very good project, and it should be a motivation for other students. If they have a good business idea, they can convert it into a practical thing which can be further developed into some useful product. So these shipbuilding boys, they have done the wonderful thing. What has happened? Today they have done such a small thing, which they will continuously keep on improving. And tomorrow you may see them in the pioneer of manufacturing of hovercrafts. This is one of the wonderful things done by our boys, shipbuilding boys. Good, very good.